आमी तियात्र म्हणटा आमचें कल्चर म्हणून हें फुडें व्हरपाक आमी पयले आसतले, पूण तियात्रिस्टांनी रिप्रेजेंट करचें पडटलें की बाबा आमकां हें जाता म्हणून. आतां ऑफ हँड जर आमी GST वाचलां ताजेर अशें दिसता की 20 लाख रुपया टर्न ओवर जाचो चड आहा तोच GST ब्रॅकेटान येतलो. 20 लाखा परस कमी जो आहा तो GST ब्रॅकेटान येना. हाजो अर्थ असो जाता की ऑफ हँड इफ वी गो टू सी खूब तियात्रीस्ट हातूंत सुटूंकूय शकता, पूण जे कोण सक्सेसफूल आहा तांचो टर्न ओवर 20 लाखा वयर वता ते हातूंत ब्रॅकेटान उरतात. सो वी आर विलिंग टू टेक अप द केस ऑफ देयर्स, बट दे वील हॅव टू रिप्रेजेंट. कोणे तरी हाजेर अभ्यास करून सरकारा कडेन रिप्रेजेंट करचें पडटलें. वी वील टेक अप फॉर देम. आय वील सी द चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स दीस केस टू द GST कावन्सील. आनी गोंयचे तियात्रिस्टांक आमी तांकां फकत एक स्टेटमेंट आनी लिप सिंपथी न्ही, कॉन्क्रीट तांचे खातीर सवलत करप हें आमचें कर्तव्य आसतलें आनी आमी करतले. कायदेशीर सल्लो घेवनच खंय तियात्रिस्ट रिप्रेजेंटेशन करतले. गोंयकारपण म्हणून तो एक फॉर्म आसा तियात्राचो, तो फॉर्म आमी मुखार व्हरता. सो ती एक आर्ट, ती एक कला, ती एक वेवसाय और बिजनस न्हू. आनी जेन्ना आमी तियात्र एक आर्ट आनी कला करता तेन्ना GST लागपाचो कसलोच प्रश्न येना. आय थिंक द गव्हर्मेंट हॅज टू डू अ रिथिंकींग ऑन दॅट. तियात्रिस्टांनी रिप्रेजेंटेशन करूंक ना कित्याक अजून पासून त्या रिप्रेजेंटेशन करपाक आमकां ते आमी ताचेर शिकतात. वी आर डुईंग अ लॉट ऑफ वी हॅव टू स्टडी वॉट इज दॅट इम्प्लिकेशन ऑफ इट एक्चुली. कित्याक उदीक करून तो वर्ड टर्न ओवर पळय आसा दॅट इज व्हेरी एम्बिग्युअस. सो वी हॅव टू कन्सल्ट लिगल एक्सपर्ट्स ऑल्सो. आनी म्हाका दिसता तियात्रिस्ट रोखडेच फुडें घेवन ते रिप्रेजेंटेट कितें करूंक जाय ते करतले, गव्हर्मेंटाक दाखयतले. आनी आय एम शुअर गव्हर्मेंट वील अंडरस्टँड एंड बी सिंपथेटीक बिकॉज हो सरकार तो गोंयकारांचो आनी गोंयकारपणाचो जाल्यार तियात्राक मार लावन म्हाका दिसना ते कितें मुखार वयतले. तियात्र आनी नाटकांचेर 18% GST म्हणल्यार कलाकारांचे कमर मोडपाचे. तियात्रिस्टांक कसल्यो स्किमी ना त्यो ना. वेल्यान कलाकारांचेर दबाव दवरपाक खंय सरकाराचो प्लान. ते कितकोन तियात्र आनी कितकोन नाटक करतात तेच जाणात. कोणाको स्पॉन्सर हाडटात, कोणाकोडे बीक मागून तेंगेली कला वयर काडपाक ते प्रयत्न करतात. ही गव्हर्मेंटान तांकां आतां 18% GST लावपाक केल्या. ही GST पळय आहा ती तियात्रांक लावपाक जायना, नाटकांक लावपाक जायना. हे आर्टिस्टांक आमी गव्हर्मेंटाचेर कांय स्कीम व्हडलेशी कांय ना, तांकां व्हडले कांय तांकां एवॉर्ड नाय, व्हडले कांय तांकां मॉनिटरी बेनिफिट्स कांय नाय. बट हेका जी 18% आहा ती इट इज गोइंग टू बी व्हेरी बॅड. इट्स गोइंग टू बी व्हेरी बॅड फॉर द इंडस्ट्री. आतां वी स्ट्रॉंगली कंडेम दीस GST फॉर द तियात्र. जायत जाणांनी निश्चित केलें तेजेर. मुगे गव्हर्मेंटाक विनंती, विथड्रॉ इट वन्स एंड फॉर ऑल. ती विथड्रॉ करून तांकां एटलिस्ट जस्टीस तर मेळनी, न्याय तर मेळनी की तांकां आपल्याक एक कला जावं कितें करपाक. आनी म्हाका दिसता हें सगळें तियात्रांचेर बंदी घालपाक 18% GSTची एक सॉर्ट ऑफ अ बंदी की बाबा तुमी आमगे कांय काडना काय नाल्यार तुमी सांबाळाय म्हूण. हें वॉर्निंग काय कितें आय डोंट नो. आनी वयल्यान आतां ताका कमिटी आनी करता म्हणल्यार कितें उलयताय तें कितें करताय तें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड CEO घेवन तांकां ही वील बी इन चार्ज टू पुट दीस. आतां हें कितें चल्लां गव्हर्मेंटागेलें ते खरें प्रयत्न घेवन गोट थोडे आहाय गोट तेंगे गव्हर्मेंटाक गेले एनी क्रिटिसिजम जावं डिसेंट पडे आहा तें आयकून घेवपाक गव्हर्मेंटाक गेलो कायदो जावन आसा. आतां हें आमगेलें निश्चित आहा हेजेर आनी वी डोंट वॉन्ट एनी GST फॉर द तियात्र. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.